मोगाच्या भावान भयणो अशीच एक घडणी आसा जंय न्हू एक बापूय जो स्ट्रिक्ट आसलो ताका कॉमन येलें ताका दिसूंक लागलें की ताचे स्ट्रिक्ट एटिट्यूडाक लागून स्वभावाक लागून ताचे मदें आनी ताच्या भुरग्यां मदें जायतो एक गॅप कसो आसा ताका दिसलें आनी तो चिंतूंक लागलो आपूण म्हजो स्वभाव बदलतलो आनी तो कुरपेचो दया दाखोवंक लागलो आपल्या भुरग्यां लागीं आनी तेन्ना सावन एक समना फाटल्यान आमी पळयतात की ताच्या भुरग्यां मदें आनी ताचे मदें आनिकूय तांचो संबंद घट जालो भुरगीं ताका आनिकूय उक्तीं जालीं आनी ताचे लागीं बरे भाशेन उलोवंक बी लागलीं म्हाज्या भावान भयणो दया समजून घेवप उक्त्या मनाची हें जावप हें सगळ्यान व्हडलें आनी हें आमच्या जिवितांत आसूंक जाय नाजाल्यार आमी फकत रोबोटां भाशेन रिजीड वो स्ट्रिक्टूच आसतात हांव हें कित्याक म्हणटा कित्याक आयज जेजू शुभ वर्तमानांत अशेंच आमकां सांगूंक सोदता आमी पयले वाचपान आयकलां हें करूंक जाय जायते कायदे आसात देवाचे जायते कायदे आसले आनी आमी आदल्या कोरांत जायते पळयत जाल्यार देखून कायदे आसात पूण हे कायदे दिल्ले कित्याक जे देवाक देव कितें तरी करपाचो आसलो ते लोकां बरोबर लोकां वरा वांगड आतां हे पयले वाचून आमी आयकलां तेन्ना देव तांकां तयार करतालो तुमी अशें खावंक जाय कित्याक तुमी इजिप्तांतलीं भायर सरतलीं म्हणून आनी हेंच न्हू हेंच ते फारिजांय पाळटाले पण फारिजांनी आनिकूय तांच्या कायद्यां मदें आनिकूय कायदे घालून जायते चड कायदे करले आनी ते सारकेच कायदोच पाळटाले तांकां ते कायद्याचो अर्थ कितें तो ते विसरून गेल्ले आनी फकत दुसरें कितें सारकें करतात दुसरें कितें सारकें करिनात तें पळयताले आनी आज आमी ह्या शुभ वर्तमानांतूय पळयता जेन्ना शेनवार पडपाचो दीस आसा तो ते पाळिना ते पळोवन ते जेजूच्या शिसांक धरतात आनी ते रावतात जेजूक ते प्रश्न करूंक आनी जेजू तांकां 3 उदाहरण दिता मोगाच्या भावान भयणो आनी ते म्हणल्यार पयलें दाविदाचें दावीद जेन्ना बुकेल्लो आसतना तो देवाच्या घरांत वचून देवाक भेटयल्ले उंडे ताणें केले ताचे बारे भजनां ताणें आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हे याज्ञीक शेनवारा दिसा देव मंदिरांत येता तेन्ना तें काम करता तेन्ना तें गुन्यांवकार म्हूण ते मानून घेनात तें तो जेजू तांकां तांच्या तोंडार मारता आयज जेजू आमकां दाखोवंक सोदता आमचो देव एक दयाळाचो देव दयाळ देव काकलूसाराचो देव तो आमकां काकळूच दाखयता आनी हेंच तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्या जिवितांत लॉज आसात रुल्स आसात आमी पाळोवंक गरजेचे ते पाळिना जाल्यार सगळे घुसपागोंदळूच जातलो पूण आमी तरी ते सारकेच मनशाक आमी वालोर दिनासतना केले जाल्यार न्हू जाल्यार आमी हुंयच पावची नात घोडये सांगूंक सोदता घोडये आतां कितें जालें आतां ट्रॅफीक रुल्स आमी पळयता ट्रॅफीक रुल्स आमी पाळिनात जाल्यार सगळेंच ट्रॅफीक जॅमूच जातलें आनी कोणाकूच खंयच वचोंक मेळचें ना पूण जायते वेळ केन्ना कितें आतां घोडये कितें जालें रस्त्यार एक एक्सिडंट जालो तेन्ना आमी ते थंय एक्सिडंट जालो थंय वचून ते मनशाचो आदार बी करूंक तेन्ना ते रूल आमकां ते आमी पाळिनात कित्याक थंय एक मनशाचें जिवीत आसा तो आमी ते भाशेन आमी आमची हे मनीसपण न्हू दाखोवन एक मनशाक वालोर दिवंक आमकां आज जेजू आपयता ओके हे कायदे आसात पाळूंक जाय पूण तरी आसतना आमी मनशाकूय वालोर दिवंक आनी दया दाखोवंक गरजेचें आनी जेजू आमकां म्हणटा अशेंच आपणाक बडी नाका पूण योद नाका पूण आपणाक दया जाय हें सो तांकां सांगता आमी आमच्या जिवितांत पळया जायते फावटी आमकांय जायते आमची चाली रिती आसात कोणूच कितें पाळिना जाल्यार आमी रोखडीच बोटान दाखयतात आमी आमच्या जिविताची नदर मारून पळया आनी चिंतुया की आमी केन्ना केन्ना हे फारिजांवा भशेन जातात काय केन्ना आमी कितें करतात तेन्ना आमी ओगी रावतलीं पूण आमी आमचे दुसरे भाव भयणां केन्ना कितें वायट करतात तेन्ना आमी ताचेर रोखडीच बोटां दाखयतात काय
आमी हें नियाळ करुया आनी पळोवया. आनी जाता ते भाशेन आमी दोळ्यार देवा भाशेन आमी दोळ्या दाखोवंक वावरुया, एक काकूट दाखोवंक वावरुया आनी जेजू भाशेन ताचेच पावलांनी चलूंक ताचेच भाशेन आमी काकुळसाराची मनशां जावंक आमी प्रयत्न करुया.